जोखीलनगर फोंडा हांगा मंगळारा दनपारां संदीप चौधरी याचे किडनॅपिंग जालें. एक व्हायट कलर कारीक घालून हे जी किडनॅप केल्लें आसा आनी तेजे नंतर फोंडा पुलिसांक कळयतकीर तेंच्यांनी त्या कारीचो सद्या पाठलाग केल्लो आसा. जेन्ना फोंडेच्यान कार गेल्ली ती अनमोड घाट क्रॉस करतकीर नंबर प्लेट तेजी चेंज केल्ली आसा आनी सद्या ती कार बेंगलोराक पावल्ली आसा. पूण बेंगलोरात ती कारीन परत ते कारीचो नंबर प्लेट परत चेंज जाल्ली आसा. सो फोंडा पुलिसाचे 3 टिमी सद्याक बेंगलोराक पावल्ली आसा आनी चवथी टीम आतां सद्या भायर सरलेली आसा. दुसरें म्हटल्यार काल दनपारां जे घटना घडली ती 2:30 सुमार, पूण पुलिसांक हेची म्हायती दिली 3:30 सुमार. सो हांगा पुलिसांनी सगळे गेटीक इन्फॉर्मेशन दिवचे पयलीं ही गाडी क्रॉस जाल्ली. सो इतली स्पिडीन गेल्या की ती अर्द वर भितर ती मोलें गेट क्रॉस करून गेल्ली आसा. सो आज सकाळी जेन्ना तपास करतना सावथ गोवाचे SP टिकम सिंग वर्मा हेणें आज सकाळी फोंडा पुलीस स्टेशनार येवन DYSP शिवराम वांयगणकर आनी PI विजयनाथ कवळेकर हांकां कांय टिप्स दिल्ले आसा आनी तेज्या अंतर्गत सद्या तपास सुरू आसा. सो चवथी टीम आतां वचपाक गेल्ली आसा आनी आयज रातचे चवथी टीम बेंगलोराक पावतली. सो फोंडा पुलीस ह्या प्रकरणाचो चवकशी करीत आसा. सद्या फोंड्या एक वेगळे प्रकारची चर्चा सुरू जाला आसा की तो बिझनेसमॅन आशिल्ल्या कारणान कोणी तरी ताका पयशाचे देवाण घेवाणाचे लागून तेजें किडनॅपिंग जाल्लें असो संशय व्यक्त केलो वयता. दुसरें म्हटल्यार संदीप चौधरी याचे गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तामिळनाडू, केरला हांगा त्या भायर आनी स्टेटींनी कॉन्टॅक्ट आसा. सो बिझनेसाचे कॉन्टॅक्ट आशिल्ल्या कारणान ते बिझनेसा वेवसायाक लागूनच तेजो किडनॅपिंग केला अशें दिसून येता. सो फोंडेच्यान गोमंतक TV खातीर स्वप्नेश च्यारी.